न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनात पण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचे काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातच। आयज गोंयान कितें घडले? आयज पणजेन खूबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्याकडे न्यूज येत असतात। वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्यूशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कोटी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणाऱ्या खबरां खातीर पळयत रावा गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम बुलेटिनान तुमकां सगळ्यांक येवकार। समेस्तांक होळयेची हुर्बेभरीत परबी दिसभरान कितें कितें घडटा ताजो एक धांवतो नियाळ तुमकां आमी आमच्या न्यूज रूम बुलेटिनांतल्यान दितात। तर सगळ्यांत पयलीं आमी वचुया आमचो डेस्क इंचार्ज सुशांत गावस हाजे कडेन। सद्याक लोकसभेची धामधूम आणि शिगम्याची धामधूम सगळे कडेन सुरू आसा। कालच भाजपान आपलो जो दक्षिण गोंयचो उमेदवार आसा तो निवडिल्लो आसा आणि दक्षिण गोंयची उमेदवारी आसा जी पल्लवी धेंपे हिका दिल्ली आसा आणि ह्याच निर्णयाक लागून आता कांय जाणांच्यो प्रतिक्रिया येवपाक लागल्यात। फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान हाणें म्हटलां की धेंपे हो गोंया भितर व्हडलो ब्रँड जावन आसा आणि ह्या ब्रँडा फुडें गोंयचो जो BJP ब्रँड आसा तो कांयच न्हू। सो ह्याच ब्रँडाच्या नांवाचेर भाजपा दक्षिण गोंयची सीट जिखपाक शकता काय कितें असो प्रस्न विजय सरदेसायान उपरासला। दुसरे वटेन काँग्रेसीने आपली प्रतिक्रिया दिल्या। जी जिल्लो पंचायत वांगडी आसा मिशेल रिबेलो हिणें म्हटलां की लॉयल्टी आसा ताका रॉयल्टीन काबार केला अशे तरेची प्रतिक्रिया तिणें दिल्ली आसा। भाजपाक बायलांचें सक्षमीकरण करपाक जाय आशिल्लें जाल्यार मूळ जी ग्रासरूट लेवलाचे बायलेक कित्याक उमेदवारी दिली ना अशे तरेचो प्रस्न तिणें उपराशिल्लो आसा। ह्यो दोनूय सविस्तर बातम्यो तुमकां पळोवपाक मेळटल्यो 7च्या बुलेटिनांत। तर फातोडेचे आमदार विजय सरदेसाय हे म्हणटात की भाजपाक दक्षिणेत वेचून येवपाक ताक ना आणि धेंपो ह्या ब्रँडाचो वापर करून दक्षिण गोंयची उमेदवारी पल्लवी धेंपो हांकां दिल्ली आसा अशी तांणी टिका केल्ली आसा। तर आतां आमी मुखार वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या हाजे कडेन। आयची जी म्हणजे सगळ्यांत पयलीं म्हणजे सगळ्यांक होळयेची हुनहुनीत परबी। तशें पुराय गोंयांत होळी मनयतात, एकामेकाक रंग लावन सगळ्यांना होळयेची हुनहुनीत परबी दिता। तशेंच आमदारान मंत्र्यांनी समेज गोंयकारांक होळयेची परबी भेटयला। ही जी बातमी आसा ती तुमकां 7 PM लायव्ह बुलेटिनांत पळोवपाक मेळटली। मुखार आमी वचुया आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या। आयची बातमी म्हटल्यार दिवचलच्या पिळगांव वाठारांत पारंपारीक राखण्याचे गडे हो उत्सव मनयलो। ह्या उत्सवाची खासियत तशेंच हो उत्सव कशा तरेन मनयता हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनांत पळोवंक मेळटली। तर शिगम्याक सुरवात जातकर जायत्या वाठारांनी गड्यांक सुरवात जाता आणि काल बिचोले वाठारांत गडे जाले, थंय लोकांचोय बी उपाट प्रतिसाद आशिल्लो। मुखार आमी वचुया आमचे न्यूज अँकर दिप्ती कडेन। सगळ्या गोमंतक टीव्हीच्या प्रेक्षकांक होळयेची उर्बीभरीत परबी। तर दिवचले साखळे परत एक फावटी रस्त्या कुशीकची उदका पायपलायन फुटिल्ली आसा आणि फाटल्या आयताराकूच ही पायपलायन फुटली सरवण कारापूर वाठारांतली। तर ही जी उदकाची समस्या आसा लोकांची ती सुटावी जायना। तशेंच काल राती BJPचो दक्षिण गोंयचो उमेदवार जाहीर करून जो सस्पेन्स लोकां मदीं क्रिएट केल्लो तो फायनली म्हणजे सस्पेन्स उरूंक ना। पल्लवी धेंपो ही जी आसा ती आतां दक्षिण गोंयची उमेदवार आसा भाजपाची। तर हाचेर जो आदलो दक्षिण गोंयचो खासदार आशिल्लो नरेंद्र सावयकर तांणी म्हणिल्लें आसा की हो जो निर्णय आसा तो इतिहासीक निर्णय आसा, कारण एक बायल मनशेक उमेदवारी दिल्ली आसा आणि तांणी तिका वेंचून हाडपा खातीर पुराय तेंको दर्शयल्लो आसा। येस, तर आयज गोंयभरांत सगळ्याक होळयेचें वातावरण फाकिल्लें आमकां दिश्टी पडटा। जायत्या गांवगिऱ्या वाठारांनी आदले दिसा म्हणजे काल होळी पेटयतात आणि आज रंगपंचमी अशें म्हणून एकामेकांक रंग लावन होळी जी आसा ती व्हडा उमेदीन मनयतात। तर आज सुद्दां आमी पळोवपाक शकता सगळ्या वाठारांनी लोक उमेदीन आपली होळी खेळटात। कांय वाठारांनी तर गोडशें म्हळ्यार पुरणपोळी अशें लेगीत तयार करून सगळीं जाणां खातात आणि तर सगळ्याक आमी पळोवपाक शकता होळयेचें वातावरण फाकलां वचत थंय बोवाळ दिश्टी पडटा आमकां। तर आता ज्यो सगळ्यो बातम्यो आमच्या सब एडिटर्सांनी तुमकां सांगल्यात त्यो विस्तारान 7 PM गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनांक पळयात। तशेंच 8:30 वरांचेर टॉप 25 पळोवपाक विसरूं नाकात आणि पळयत रावात गोमंतक टीव्ही। कॅमेरामॅन हर्ष बरोबर हांव समिधा कुंकळकार।
न्यूज रूम अपडेट बुलेटिनान पूण उपरांत त्यो बातम्यो शिजोवपाचें काम आमचे न्यूज सब एडिटर करतातूच। आयज गोंयान कितें घडलें? आयज पणजेन खुबश्यो घडामोडी जाल्यात। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान सांगले गोंय हे शांतीप्रिय राज्य जावन आसा। रिपोर्टर आमच्याकडे खबरी हाडीत आसता, ज्या कडेन न्यूज येत असतात। जे वातावरणाची चाचणी करून ते परत येतले। चंद्रार जमीन घेवपी आमकां म्हणजे खूब व्हडली व्हडली नांवां आमी आयकल्यात आसतली। अरे इंडस्ट्रियल रेव्होल्युशन केन्ना इन प्रॉपर आमकां पळोवंक मेळटलें, केन्ना ब्लूम जातलें। त्या गोंयान क्रायम रेट वाडला। त्या 24 वरां गोंयान वेगळ्या 3 कुडी मेळ्ळा। देशांचो फुडलो तपास चालू आसा। ग्रामसभेन ह्यो कितलेशेच फावटी विशय येयल्लो। गोमंतक टुडे 7 वरांचेर बुलेटिन पळोवपाक विसरूं नाका। तर अश्यो प्रत्येक अपडेट्स घेवपा खातीर आमच्या सगळ्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक फॉलो करा। यूट्यूबच्या माध्यमातून तुमच्या सगळ्यांच्या समोर येणारे खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही।